मुझा सोनिया मुझा देवा मुझा सोनिया मुझा देवा हालेलुया 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 sangat kami untuk kami मुझा सोनिया मुझा देवा मुझा सोनिया मुझा देवा हालेलुया 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 तू सम्मुख करता सोनिया तू करता देता बलिया तू सम्मुख करता तू करता देता मुझो सोनी मांगेता तू करता सोनिया तू करगा पिता दुनिया तू करता तू करगा पिता मुझो सोनी मुलमानोगेता मुझा सोनिया मुझा देवा मुझा सोनिया मुझा देवा हालेलुया 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 आराधन तो काम करता हूँ वंदन तो कामी आराधन करता हूँ सोमिया तू आमचो सोमी म्हण आमी मानून घेता गावया आमी दुसरें चरण आराधन हांव करता सोनिया सरपडून बंदिता दरिया आराधन हांव करता सरपडून बंदिता मुझो सोनी मन मानून घेता करता सोनिया सरबोडन वंदिता दुनिया आराधन हम करता सरबोडन वंदिता मुझो सोनी मन मारून घेता मुझा सोनिया मुझा देवा मुझा सोनिया मुझा देवा हालेलुया 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 आमचे हात उबारी हालेलुया 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 मुझा सोनिया मुझा देवा मुझा सोनिया मुझा देवा हालेलुया 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 हालेलुया
आमच्यामध्ये या पवित्र एवकारिस्तांत करोसो आजराच्या आमच्या स्वादीक जेजू जिनी बोर तुजो सांगात आमकां दिवन आमच्या सुखांत आमच्या संतोषांत आमचे संगी एक जावन कश्टा वेळार आकांता वेळार आमचें धैर्य आनी आमचें बुजावण तूं निराशे वेळी आमचो बरवोसो तूं सोलवणे वेळी आमचें जैत तूं पिडे वेळी आमचो वैज तूं तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमची काळजां तावन अर्गां दिता अस्कतकायेक लागून तुज्या विरोध केल्यारी आमचो तुवें मोग केलाय स्वादीक जेजू तुजो सांगात दिवन आमकां तुज्या गोपांत पाटी येवंक आदार दिलाय फाटल्या सगळ्या वर्सांत आमकां तुजो मोगा सांगात दिवन आमच्या जिवितांत आयिल्लें सर्व आनवारां फूट करूंक कुमो केल्याय मारेकार वर्साच्या पिडेंतलें आमचें जिवीत तुवें राखलाय ह्या स तुज्या बऱ्यापणा पासून आमी तुजो उपकार बावडटा कश्टां निराशे वेळी तुज्या उतरान पवित्र एवकारिस्तान बऱ्या मनाच्या जायत्या व्यक्ती मुखांत्र आमकां तुवें सांगात दिलाय तुज्या ह्या अपरीत मोगा पासून सोम्या जेजू आमी तुका वंदिता आमी तुका हसिता आमी तुजी स्तुती करता मोगाळ भाव भयणीनो एकडी बोर आमी बसया एवकारिस्तांत असल्या जेजूक आमी पळया जेजू ह्या उंड्या रुपी आमकां पळोवन आसा आनी आमी जेजू पळोवन आसा आमचें तें दैवीक स्पिरीट वाळोवन दी आमचे कश्ट आमची सगळी मोतीची बेजाराय आमच्यो सगळ्यो राटावळी ह्या थोड्या वेळाक जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया सदांच आमचो मोग करच्या जेजू आमकां तुजो सांगात सदांच दिताय जेजू तुजो सांगात आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अरदान करता आमची जबाब अरदान तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू तूं देवाचो पूत देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं देवाचो पवित्र जण देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं देवाचो सेवाक देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं बासयलोय सोडवोंदार देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं क्रिस्त देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचे मदें सोमी आनी धनी देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचो दैवीक वैज देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं बरो गवळी देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं शांतीचो कुवार देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं सोरदण्याचो दातार देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमच्या आत्म्याचो धनी देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं दयाळ आनी कणवळो देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं मोगाळ आनी समाधानी देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचो खरो इश्ट देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं दैवीक शिकोंदार देखून अरदान तुका सोम्या जेजू तूं बोगसण्याचो सागोर देखून अरदान तुका सोम्या जेजू
तूं वाट सत आनी जिवीत देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं संवसाराचो उजवाड देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं खरी दाखवाल देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं सर्गीचो उंडो देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं जिविताचो उंडो देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचो बरवोसो देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमची बाचावी देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचो थारोक देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमची बुजवण देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचें जिवानपण देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचें सोडवणदार देखून वरदान तुका सोम्या जेजू तूं आमचेंच सर्वस्व देखून अरदान तुका सोम्या जेजू वरदान तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू वरदान तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू वरदान तुका सोम्या जेजू आमचे दोळे धांपया Povi sacramenta Dei sacramenta Saruma nani hoglatuka Sasnacha ससना संगत आम्ही गाऊया पोवी सकामेंता देवी सकामेंता सर्वानी होगा तुका Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. सगळी सांगता O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. मोगाशानो 2020 वर्स संपून नव्या वर्साक येवकार मागतना आमची सर्वांची बोगणां उपकारी मनाची जायते कश्ट सोसूंक आमकां मेळ्ळ्या तरी देवान मात्र आमचो हात सोडूंक ना देखून ताचो उपकार बावडचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य. जायतीं चॅलेंजस पंत वाहनां आमकां मेळ्ळ्यात. देवांच आमकां तें फूड करूंक वाट दाखयल्यान देखून आमी उपकारी मनान देवाक अर्गां होगलाप दिवंक जाय. देवाचें उतार तेसलोनिकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 ते 18 अशें म्हणटा. सदांच कुशाली जाया, खळनासतना मागा,
सर्व गडितांनी देवाक अर्घां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचे तावन देवाक इल्लेंच जाय. कीर्तनकार अध्याय 20:8 वळ 7 अशें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी डाल, ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो, म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्घां दितां. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 30-4. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक ताकता. कीर्तन 100 वळ 4. पृथ्वीच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेवया. ताणें आमकां रचल्यात, ताचे आदीन आमी आसाव. ताची पर्जा ताच्या सरवेच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक थाकता. ताचो मोग संतती तावन संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण तो आमकां दाखयता. जेजूक आमी अर्घां दिवंक जाय. जेजून आमकां हांगासर हाडला. आमी उबी रावया. आमची जबाब. अर्घां तुका सुमया जेजू, अर्घां तुका सुमया जेजू. ह्या पवित्र एवकारिस्ताद्वारे आमचे मदें सदांच वस्ती करताय देखून पवित्र उतरान आमच्या लागीं उलयताय देखून पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून तुज्या मनियरांक तुजी प्रतिरुपां जावन दिलाय देखून भावार्थाच्या जोम्यान तुजो सांगात दया केलाय देखून आमकां क्रिस्ती भावार्थी जावचें भाग दया केलाय देखून वस्तेक घर जागो दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रस लायन देखून जाणवायचें बुदबोन कांयचें तेणें आमकां फावो केलाय देखून सबार देन्या तालेंतांनी नेटयलाय देखून तुज्या कुरपे देन्यान आमकां भरलाय देखून दिसपडतो ग्रास सोडूंक बरी भलायकी फावो तें बरें काम आमकां दिलाय देखून नसोंक जाय पोतें वस्तूर खाण पिवान तुवें आमकां लाभयल्या खातीर बरें शिकाप जोडचो अवकाश फावो केलाय देखून आमचो सर्व वावर आनी योजना सुफळ केलाय देखून पयना वेळार सुरक्षीत राखलाय देखून येदोळ पर्यंत बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून विविध तरांच्या मारेकार वर्षाच्या पिडेंतले आमकां तुवें निवारलाय देखून तुजें रक्षण पोषण वडिलां मुखांतर आमकां दिलाय देखून आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगटोवंक धैर्यान भरलाय देखून पवित्र सभे मुखांतर आमच्या भावार्थाचें पोषण करताय देखून आमच्या फिरगजेक बरें याजाक धर्मिका फावो केलाय देखून फाटल्या सर्व आनवरां तावन आमकां तुवें निवारलाय देखून आमची सोर योजना सुफळ करूंक आधार दिलाय देखून
जायत्या आर्थीक कश्टामध्ये दिसपडतो ग्रास सोडूंक आमकां दिलाय देखून फिरगजींत सेवा दिवची बरी मनशां फावो केल्ल्या खातीर कश्टा कांतवळी स्पंदन करच्या उदारमनाच्या दानीक दडलाय देखून कुटुंबा भायर परगवंत आसच्या आमच्या मोगाच्या सांद्यांक तुवें राखलाय देखून आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिलाय देखून सगळ्या वर्साक तुवें आमकां केल्ल्या सोर उपकाराक आनी बऱ्यापणा पासत आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गान तुका सोम्या होगळाप तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सोम्या अरदान तुका सुमया जेजू अरदान तुका सोम्या वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सोम्या स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जेजूक अर्घ जावन गावया गीत गावन स्तुती करया ह्या वेळार आमी कोणायकी पळोवचें न्ही जेजूक पळोवन ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घां दिवया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती परत एक फावट गीत गावन गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती आमच्या हात उबार गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती फातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुडसार मेलो फातकांत हांव म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक म्हाकाच तयार केलो फातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुडसार मेलो फातक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुडसार मेलो फातकांत हांवें म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो फातकांत हांवें म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनाखाती हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती दुसरें चरण आमी गाया फातक्यांक तो लागीं आसा आमकां मोगान आयकता तो बेगी ताची स्तुती गावंक आमी कितली भागी सदांच तो आमच्या सुवेन तो मुखामुखी या उंड्यावरती आसा फातक्यांक तो आसा लागीं
आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी सांगता गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या मोना खातीर हालेलुया गावन बसुया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन बसुया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती अर्गां तुका सुमया जिजू होगलाप तुका सुमया जिजू अरदां तुका सुमया जिजू वंदन तुका सुमया जिजू होगलाप तुका सुमया जिजू आमी बसया आमच्या जिवितांत आमकां निराशी जाल्या जावं पुरो आमच्या जिवितांत आमकां सोलवणी भोगल्या जावं पुरो आमच्या कामांत आमकां अडचणी जाल्या जावं पुरो आमचें कामच गेलां जावं पुरो कुटुंबांत नासमाधान उपजलां जावं पुरो घोव बैला बोदें मानास्ताप उपजलां जावं पुरो भुरग्यांची कंत आवय बापायक जाल्या जावं पुरो तरणाट्यांक काम सोदनेर आसतना काम मेळनासतना निराशी जाल्या जावं पुरो बरा सैरीक एक सोदून गेल्ल्या वेळार सैरीक मेळनासतना निराश जाल्या जावं पुरो शिकपांत जाय पुरतें फलितांश मेळनासतना निराशी जाल्या जावं पुरो हें सगळें निराशपण आमकां दुखीक कारण जाता आमचें थंय असमाधान हाडटा देव आमकां आयकता गी देव आमकां पळयता गी देवूच आसा गी म्हणलें आमकां वास्तवीक सवाल उपजला जावं पुरो प्रत्येक रितीन ह्या कोरोना पिड्या वेळार खंय गेला आमचो जेजू खंय गेला आमचो देव म्हणलें आमकांच सवाल आयला जावं पुरो आमी देवाक मेळोवंक वचूंक जाय कित्याक देवाक मेळोवंक वचूंक जाय आमकां ताणें सांडलां अशें भोगलां जावं पुरो मोगाळ भाव भयणीनो आमचो देव आमकां सोडून घालिना खंयच्याय दुसऱ्या धर्माच्या देवान तांच्या पवित्र पुस्तकांत सांगूंक ना पूण जेजून आमकां सांगलां येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दितालो येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दिता कितलीं स्वादीक उतरां कितलीं अर्थभरीत उतरां आमच्या जिवितांत आमकां कोणी ना बगता आसतना जेजू आमचे सांगी आसा म्हूण सांगची हीं उतरां तो जेजू आज आमच्या मुखार आसा आमकां बरें करच्याक आमची निरासपण पयस करच्याक आमचें कश्ट आकांत पयस करच्याक जेजू आमचे संगी आसा म्हणलें हें गीत आमकां दाखोवन दिता हें गीत आमी भक्तीपणान गावया
जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका दूख आनी सूख रचलोलो तोच सोमी आमकां सदांच सांबाळटा म्हणून आमचे हात आमी उजक्यार दवरया आमचे दोळे धांपया आमचे इतल्याक आमी गावया जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रचलोलो तूच सांबाळता सदा परत एक फावटी जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखा दुखांनी सूख रचलोलो तूच सांबाळता सदा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या कितली बरी उतरां जेजूची सांगात गावया चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या धाडलीं सांबाळटाना अंधकारांतल्या त्या पासांत खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा आमच्या कश्टांत जेजूचो उगडास काडया खुर्सांत मरण पावलो जेजू आमकां सांबाळटा भरवोसो गावया दुसरे चरण ताळ्ळेंत सांपडतना अंतकारांतल्या त्या पासार खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा परत एक फावटी ताळ्ळेंत सांपडतना अंतकारांतल्या त्या पासार खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका चंचल जायनाका कंगाल जायनाका कंगाल जायनाका सोमी आमच्या सांगात आसा आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या आसा तोच जेजू आमकां सांगलो ह्या उंड्या रोपी आमच्या लागीं आसा आमच्या कश्टा कांता वेळार निराश जायनाका म्हणचो सोमी आमचे संगी आसा कश्टा कांता वेळार जेजूक आमी उलो मारया मुखार भाव भयणीनो सगळें वरास देवान आमकां बरें जावंक आदार दिला आमी अर्गां दिली पूण
ह्या वर्सां मदें आमी सुकोन पडल्या कित्याक आमी अस्कत सैमाची अस्कतकाये लागून आमी सुखी आदरता आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी सुखी आदरता आसतना आमी देवा थंय पयस वेता आमची कुर्पा आमी आमकां मेळिल्ली होगडायता परत जेजू लागीं बोगसण्यां विचारल्यार तिस्स कुर्पा बरेंपण जेजू आमकां दिता जेजू लागीं आमी बोगसण्यां विचारया आमच्या सुखी खातीर कोणाक दिंबी घालूंक जाता दिंबी घालची उबें रावंक जाता जाल्यार उबें रावचें आमची जबाब सोम्या आमकां बक्षी सोम्या सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी सोम्या आमकां बक्षी तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुजे उपादेस मोडल्याक सोम्या आमकां बक्षी वायट जिणेन तुका अपमान केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुका अविश्वासी जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुजे उतार जियेनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी मागण्याची निर्लक्ष्य केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमकां आसची जबाबदारी मिसांव जोगत्या रितीन करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी पवित्र आत्म्याक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांक आमी दुर्सारल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्रीकृत करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी शेजाऱ्यांक दुखयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरां विशीं वायट उलोवन तांचें नांव पाड केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी एकामेकाक बोगसूंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी राग दुस्मानखाय दवरून जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी मोसोर केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी गर्वान हंकारान जियेल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सोसणीकाय दाखयनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी कठोर आनी धरून जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी जिणयेंत अविश्वासी जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी अन्यायन आनी नितीन चल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांक शोशण केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी फोटी मारल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी तुवें दिल्लें उदारपणान वांटूंक फाटी सरल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी सत लिपयल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी वडिलांक काल जायनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी धार्मिका विशीं वायट उलयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांनी पातकाक पडोवंक आमकां बक्षी बरी जिणी जियेनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी 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 पवित्र पुस्तकांत जेजून हर एकल्यांकी गूण करच्या पयलें जेजून तांची पातकां बक्षली आयिल्ल्या सर्वांनी कितें म्हळें दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर जेजून पयलें पाताक बक्षिलें उपरांत जेजून गूण केलें आमकां गूण जावंक आमकां बरी भलायकी मेळोवंक करपा जाय तर आमी जेजू लागीं बोक्सांनी विचारूंक जाय तें बोक्सांनी आमकां जेजून दिलें जेजूचो स्पिरीट जेजूचो आदार आमच्या जिणयेंत आमी जोडया आमचे कश्ट आमची पिडा जेजूक समर्पया आमी बसया मौन रितीन हें गीत आमी नियाळ जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणलें जेजू आमकां भियेनाका म्हणलें हें गीत आमी भक्तीपणान नियाळया
आसा तुझे संगी सदा बाळा रोडो नाका आपय माका जिणयेन तुझ्या कष्टांत आसताना पिडेंत वळवळताना कष्टांत आसताना पिडेंत वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाट चुकोन गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाट चुकोन गेल्यारी मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा बाळा भियेनाका आसा तुझे संगी सदा कष्टांनी नसतांनी एक सूर रडताना पुसून काढल्यांत तुझी धूळ आवयन आपल्या दुधाच्या बाळा सोना हांव तुमें ठांकार मोगन सलयतलो मोगन तुका हांव बाळा भियेनाका आसा तुझे संगी सदा आपय म्हाका जिणयेन तुझ्या आपय म्हाका जिणयेन तुझ्या आपय म्हाका जिणयेन तुझ्या मुखल्या सगळ्या वर्साक आमी हें उतार उडास दवरया. बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदां. बाळा भियेनाका आसा तुजे संगी सदां.
मगाळ भाव बहिणीनो, नव्या वर्साची सुरवात करतना आमकां आमच्या मोगाच्या सर्व संद्यांक आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमची तेसांव आसात, आमचे गरजे आसात, आमी दिंबेर पडया, जेजूक आमचें समर्पण करया आनी हांगासर समर्पण करता आसतना आमची जबाब जावं दी, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचें जिवीत आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचें कुटुंब आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या आवय बापायक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या भुरग्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या इश्टांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या कुटुंबादारांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या सैर्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या पाप साहेबाक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, सर्व बिस्पांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, सर्व याजकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, फिरगचिंत सेवा दिवच्या याजकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, सर्व धर्मिकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या फिरगचिंत सेवा दिवच्या हर एकल्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या शिक्षकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, सर्व दाक्तेरांक, नर्सांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, कोविड सेफ्टी कमिटीच्या सांद्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, फिरगचिंत सेवा दिवच्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकार प्रतिनिधी, संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, फिरगचिंत येवन निस्वार्थीपणी सेवा दिवच्या सर्व सांद्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या सर्व स्वयं सेवकां खातीर, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या युवा जाणांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आस्त्र्यांनी आसच्या सर्व सांद्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या शिक्षण संस्थ्याक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या सर्व वावुरड्यांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या रायतांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, व्यापार वहिवाट करतल्या सर्वांक, आमच्या सर्व चालकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमची सर्व वाहनां आनी कामां, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमची कृषी आनी आमचो वावर, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचें घर आनी आस्त बदीक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचें शेजार, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचो वाडो, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमची फिरगज, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमचें वस्तें घर, आमी तुका समर्पितांव जेजू, आमच्या दानींक आनी हिताचिंतकांक, आमी तुका समर्पितांव जेजू, मौनपणी आमकांच जेजू थंय समर्पण दिवया. आमी हेरां खातीर समर्पण दिलें, आमचें समर्पणाची गरज आसा. आमकां बरी भलायकी, मोतीचें समाधान, संतोष, कुटुंबान समाधान जिवंक करपा, बरी भलायकी, मुखलें सगळें वरास बऱ्यान जावच्या खातीर, विद्यार्थींनी आपलें शिकाप शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर आमकां कितें आसा तें सगळें जेजू ते आमी समर्पण दिवया. आमची कुटुंबाची परगवात आसात, तांचो उगडास काडया, भुरग्यांचो उगडास काडया. आमकांच आमचे सर्वच समर्पण दिवन घव्या गीत सगळोस जेजूक समर्पिता. Soglos Jesu समर्पिता, खुशेन सर हांव ओपसिता.
Sedang smoken tacer patil tacis tei hau jieta servus haudita servus haudita Suglus maka sorvundara hau samarpita Servus haudita Servus haudita Suglus maka sorvundara hau samarpita जेजू म्हाकाच तुका समर्पण दिलें मुकलें सगळें वरास तुज्या हाती आमी समर्पण दिलां ह्या समर्पणा वरवीं आमच्या जिवितांत बरें जावं दी मुकलें वरास फळां बरीं जावं दी सगळ्या पिड्यांतलें सगळ्या क्यास्तींतलें आमकां निवार जेजूचो आशिर्वाद मागून घव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांत प्रार्थुया देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना
सगळीं उबी रावया. तुझे ही मैं प्यार करूं, तुझे ही मैं प्यार करूं, तुझे ही मैं प्यार करूं, और मुड़ के ना देखूं, तेरे पीछे मैं चलूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी करूं, और मुड़ के ना देखूं, तेरे पीछे मैं चलूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना तेरी करूं, और मुड़ के न देखूं. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता, जेजू, तुझो हांव मोग करता, आतानी सदा तुझ्या पायातळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सोडना, तुझ्या पायातळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सोडना. बलिदानाक आमी आयती जावया. सर्वांनी बसचें.
सोमी तू एकलोस आमचोदनी ही आमची तिरपातिनी आज करता उसारणी तू एकलोस पुरो सोमी तू एकलोस पुरो तुझे बिन है जिनिएक मुझे ना सुमिया ना तू आमचो आरंभ हो तुझे दैमात विषय करो पात्यापासून जीवस भेटून मोकर सोयीस तू करो तू एकलोस पुरो सोम्या तू एकलोस पुरो तुझे बिन है जिनिएक मुझे ना सोमिया ना तारो तू आमचो आरंभ हो तुझे दैमात विषय करो पात्यापासून जीवस भेटून मोकर सोयीस तू करो. ह्या मिसा वेळी आमी मागचें ते सवा अशें आसात. अर्गा मिसिता स्टीव डिमेलो, जस्टिन मस्केरेंजस आनी रेनर मोंतेरो, ऑलिवर डिसोजा आनी कुटाम, जे.आर. लोबो आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा आनी आयच्या ह्या भागी सांजेर भगवंत मोरी देवाची माय हे फेस्त आचरण करूंक आमी सांगता जमल्या. सांगताचो 9वें वर्स 2021 आमी प्रारंभ करता. मोरी माय देवाक ती मोगाची आनी देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेली ती. आमी आमच्या जिवितांत आमी सदांच देवाक मोगाची जाल्यार ताच्या आशिर्वादान आमची जिणी सदांच पवित्र जाता. मोरी माय ह्या संवसारी जिवितांत सदांच देवाच्या कुशेक खालतेमान घालून जियेली. कश्ट विघ्नां आकातांत केदेगच ती भियोना आनी तिचे मिसांव तिणें जारी केलें. आज ह्या संवसारी जिवितांत मोरया माय बरेंच आमकां एक मिसांव जारी करूंक आसा. मोरयेच्याच पावलांनी आमी चलोवन देवाक विधेय जावन सदांच खालतेपणान काळजाच्या नितळान प्रामाणीकपणान हे मिसांव आमी जारी करूंक जाय. आमच्या इतल्याक हें आमकां असाध्य, केदाळा देवाची कृपा आसा तें आमकां साध्य. तीच देवाची कृपा आमी मागतना आमची अस्कतकाय आमची फातकां आमच्या दोळ्या मुखार आसात. सर्वेस्परा देवाचें बक्षणें मागून नितळ निर्मळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आयती जाता आसतना आमी म्हणया, हांव फातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्याका कुळकर क्रिस्ताका कुळकर
सोम्यांका कुळकर सोम्यांका कुळकर महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वत्वेहा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाकटा आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया सर्गीच्या भोवमोगाळा बापा आमच्या कुळाच्या एका स्त्रियेक तिचे आंखवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावन तुवें वेंचून काडली तिका आमची आवय करून तुवें दिली आसता तुवें आमकां फोव केल्लें येद्या वत्या आवयचें देणें वळखून आमी सुमेस जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखी वंदमायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो गरो पाटलाव करूंक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक गणन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलींतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं
जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं सर्व राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घे जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं देवा सर्व जनांगां तुका वाखनू सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवडकी न्याय नीती परमाने करताय देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं सर परजा तुका वाकनू सर्वेस्परा परजा तुका वाकनू देव आमकां आपलो आशीर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं सांत पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्र काल आसल्ल्यांक सुडका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्र काल तो जल्मलो आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय बगाळ पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायज असो वारिस्तारी तूं जालाय देवाचें उतार हें देवाचे वडुकार Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मनशाच्या काळजांनी संतोष भरला कृपेचो नवो जीव आमकां मेळ्ळा निराशा भरवसो उदीव लायला काळोखांत मोगाचो दिवो पेटला Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या गोवळ्यांनी धावाधावी वचोन मोरयेक जुजेक आनी खावणे न्हिदयल्या बाळकाक तांणी देखलें बाळकाक पळयतच ताच्या विशांत देवदूतान सांगलें सगळें तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकाळां अजाप पावलीं पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरन त्यो आटयतली शेकी गोवळी आपणा आयकल्ल्या पळयल्ल्या संगते विशांत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले सगळें देवदूतान सांगल्ल्या प्रमाणेंच घडलें बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान ताका दिल्लें देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो संतोष उल्हास भरीत आयच्या ह्या भागी दिसा आनी थोड्याच वेळान नवे वर्स 2021 प्रारंभ करच्या ह्या वक्ता एकूटाम जावन आमी सर्व हांगासर सांगता जमल्या आमी एकामेका बरें मागोन म्हणटले हॅप्पी न्यू इयर टू यू बरें नवें वर्स तुका आमी एकामेका बरें मागता आसतना आमच्या काळजांत आसून आशा देव तुका लौकीक संवसारी तशें आत्मीक आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हण लौकीक आशिर्वादां बळ भलायकी लांब आवक जिवितांत समृद्धी आनी संतप्ती हें सगळें तुका मेळोवन दी म्हण तशेंच आत्मीक आशिर्वादां ही जावन आसा काळजांत सदांच शांती सावस्काय देवाच्या कृपेचो आधार कुटुंबा जिवितांत सगळें बरेंपण हें तुका लाभों दी म्हूण आमी आज आशेतांव खरेंच काळजांतावन प्रामाणीकपणान आमी एकामेका बरें मागचें आनी देवाची आशिर्वादां जोड घेवचें तें सार्थक फळादीक तें जातलें परमेसल्यांत सर्वेस्परा देवान याजकांक सर्व लोकांक ताणें आशिर्वाद सिजय म्हूण तांकां सांगलें त्याच प्रमाणे जेरुजालेमाच्या टेंपलांत 2 फावटी दिसाक सकाळीं 9 वरांचेर आनी सांजे 3 वरांचेर असलें एक आशिर्वादाचें कार्य चलतालें थंयसर भाली भेटयताले पथकांच्या त्या प्राजदा खातीर आनी ही शेळी थंयसर हुलपो नासतना याजक थंयसर भितरल्या स्थानाक तो येतालो आनी देवाक थंयसर धूम भेटयतालो आनी सगळें तें देवाळ असल्या धुंपाच्या परमळान तें बरोवन आसतना याजक थंयसर भायर येता आनी लोकांक तो आशिर्वाद दिता आनी तेंचो ते उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत घडण ग्रंथांत आमी आयकल्लीं सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां तो सांबाळूं सर्वेस्पर देव आपले मुखामोळ तो तुमकां दाखोव आनी शांती सदांच तुमच्या काळजांत आसो आनी ह्या शांती समाधानान तुमची जिणी संतोश बरी जावं म्हणलीं तीं उतरां आनी आयच्या ह्या संतोश बरे दिसा हीच आमच्या काळजाची आशा सर्वेस्परा देवान आमकां सांबाळूंक जाय ताच्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर फांगोवंक जाय ताचे मुखामोळ आमकां दाखोवंक जाय आनी आमची जिणी ती सदांच प्रसन्न जायजय शांती समाधानाची जायजे म्हण आनी आयच्या ह्या संतोश बरीत उल्हासाच्या दिसा कशें प्रस्तावनांत हांवें सांगलें भाग्यवंत मोरी देवाच्या मायेचें फेस्त प्रप्रथम जावन आमी आचरण करता ही सगळीं आशिर्वादां मोरये मायन आपणाच्या जिवितांत भोगल्लीं कित्याक देवाक ती अति लक्षिल्ली जावन ती जियेल्ली
तिच्या बरी दुसऱ्या कोणाकच असली आशिर्वादां मेळोंक नात आनी तीच मोरी माय आज आमकां हर एकल्याक आपयता ह्याच आशिर्वादांनी आमची जिणी ती पावन करूंक भाग्यवंत मोरी देवाची माय आयकतना आमी इल्लोसो विजमीत पावता आरंभ आनी अंत नातल्या एका रसनराक वेळा काळार जल्मन मरण पावल्या एका रसनेन कशें आवय जावची असलीं चिन्नां त्या काळार जायतीं उपजाल्लीं ह्या विशयांत जायतो तर्क जाल्लो आनी कॉन्स्टँटिनोपल हाचो पत्रियाक नेस्टोरियस हाणें एक क्रांतीच उठयली मोरी देवाची माय न्हय म्हूण ताणें शिकयलें आनी त्याच वेळार 430 आनी 21वेंत एफेज महासभा सगळ्या विश्वाचे बिस्पूज थंयसर सांगता जमतात ह्या विशयांत जायतें चिंतन मंथन करतात आनी ते पासारतात तेंच सत मोरी जावन आसा देवाची माय म्हूण कशें जेजूस क्रिस्त ताचे थंय 2 सैंबां देव सैंबा आनी मनशाचें सैंब आनी तो एकलोच जण संतेसिमा त्रिंदादीचो दुसरो जण तो भगवंत आंकवार मायच्या कुशवेंत ताणें जल्म घेतलो आनी तीच मोरी माय देवाची आवय त्याच जेजूक ती प्रस्तूत जाता त्या दुकानाचो पवित्र सभा आमकां शिकयता संता मरिये देवाचे माये आनी जायते फावटी आमी गायता तेंच तें गायन तेंच मोरये मायचें खेदें वर्तें भागतें तुजें प्रस्तूत जावचें आपल्या देवाक अशें म्हणटना मोरये मायक आज मेळ्ळां तें स्थान तो मान सर्व रत्नांचें वर्तो तिच मोरी माय आज देवाचे आवय जावन आज आमच्या मदें आसा आमची ती आवय जावन ह्या संवसारी जिवितांत आमकां ती सांबाळटा आनी तिच्या माथाकाल आमचे जिणी खंडीत जावन ती संतोश बरी जाता म्हणल्यार दुबावूच ना भाग्य तूं मोरये देवाचेर तूं फातयली म्हणल्या उतरान एलिझाबेथ मोरयेक हसयता मोरये तूं येवंक आसच्या सोडून दाराची आवय जातली म्हण बडवो गब्रिएलान तिका सांगतना हें कितें म्हण ती एकच फावटी शर्मेता आनी देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालून आपले सोम्याची चारण दासी म्हणटा अशें आंकवार मायपण ती वायसून घेतना आपूण कसली आनी केदे वरती जबाबदारी म्हण ती बरीच समजता आनी देवाच्या कुशेक आपणाच्या जिवितच तें समर्पण ती करता आनी तिचें जिवीत समर्पण केल्लें तें तितल्या सुलभाचें न्हय एका गोरवांच्या गोठ्यांत आपल्या पुता जेजूक तिणें जल्म दिवचें आनी त्याचो जेजूक घेवन त्या इजिप्ताक पलायन करचें आनी उपरांत त्या टेंपलांत त्या शिमियावन तिका सांगचें एक भाली तुजें काळीज पापसितली आनी वांजेल आमकां सांगता ह्यो सगळ्यो संगती मोरी आपल्या काळजांत जागोवन दवरतली जेजूच्या परगट जिने वेळार कितें ती पळयता आपणाचे मोगाचे शीस जेजूक नेगार करचें तसलें 30 नाण्यां ताका विकचें तसलें मात्र न्ही कुर्साक पुरीस ताका दिवचें त्या कुर्साक जेजून उमकळून मरचें आनी ताचे उपरांत ताची निर्जीव कोड आपणाच्या हुस्क्यार ती दवरची हें सगळें मोरी पळयता आनी असल्यो संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरता कित्याक हो मिस्ते तिका समजूंक ना पूण असलें प्रामाणीकपणान खालतेपणान एक फावटी देवाक वय फियात म्हळ्या उपरांत तिणें फाटीं पडलेलें ना आपणाच्या जिविताचें समर्पणच केलें आनी थंयसर तिका अर्थ मेळ्ळो थंयसर तिका समाधान मेळ्ळें हीच मोरी माय आज आमकां हर एकल्याक आपयता ह्याच तिच्या जिविताक ह्याच समर्पणेक आनी तशें आमचें जिवीत आमी तें पवित्र करच्याक आनी ह्या वर्सा पापा फ्रांसिसान आमकां हें जुजेचें वरस म्हूण पासरलां मात्र न्हय बापायच्या काळजान सांजुजे विशयान तो उलोवन म्हणटा तो एक नितीवंत मनीस तो एक भळादीक मनीस तो एक कठीण वावर असो मनीस आनी तो म्हणटा फाटल्या 40 वर्सां तरी हांव ताच्या लक्षिल्ल्या मोगान तो आसा आनी तो असाध्य कितें आसा तो साध्य आसा करता तसलो मनीस तो म्हाका सदांच मोगाचो सांजुजेची जिणी जाल्यार अशेंच न्हय गी आंकवार मायेचो मान ताणें राखूंक जेजूचो जीव ताणें वाचोवंक ताणें आपणा जिविताचें समर्पण केलें सदांच देवाची कुशी ताणें केलें आनी तो केदेंकच भियोंक ना त्या बाळका जेजू जल्मोवचे तसली एक सुवात ताणें सोदून काडली त्या बाळका जेजूक मोरये सांगता तो इजिप्ताक गेलो तो थंयसर गेलो आनी स्वप्नांत कितें देव ताका आयकता तें सगळें ताणें आयकलें आनी मोरये थंय जेजू थंय आपणाच्या जबाबदारी ताणें सांबाळली कुटुंबाची जबाबदारी ताणें खरेपणी प्रामाणीकपणान ताणें सांबाळली आनी देवाची कुशी ताणें केली आज तोय जावन आसा आमकां तें केदें वर्तें भाग आमचे मोरये सांगता जुजे आमच्या सांगाता आसतना आनी ह्या कुटुंबाची जिणी आमी जियेत आसतना खंडीत जावन
ह्या वर्सा आमकां जायतीं बेसांवां आसतलीं तांचे बरें धैर्यान बावडटान प्रामाणीकपणान विस्वासान जर तर आमची मेटां आमी काडटा तर कितेंच आमकां बाधा काडचें ना ही संवसारी तशेंच सर्गींची बेसांवां आमकां लाभतलीं म्हणल्यार कांयच दुबाव ना त्या देखून 2021 हें वर्स तांच्या मजतेन आमी तें प्रारंभ करया ह्या नव्या वर्साक कितें आमकां राखून आसा तें आमकां कोणाकच कळीत ना पूण देव आमच्या सांगाता आसा तें आमकां कळीत आसा आनी तितलें मात्र आमकां पुरो आज कशें ती तांची जिणी असल्या भावडतान जियेली आमी जर तर आज असल्या भावडताचे जिवितान जियोंक जाय फाटल्या म्हयन्यांनी ह्या वर्सा आमच्या भावडताची बरी परिक्षाच जाली आमच्या भावडताची परखवणी जाली आनी जर तर असल्या एका वेळार जर तर देवाचो हात जर तर आमी पळयला वय तर आमी उदकांतल्यान गेल्यार आमी भिजचे ना आमी उज्यांतल्यान गेल्यार आमी भस्म जावचे ना मेळ्यांतल्यान गेल्यार आमकां चिकोलो केदींकच लागचो ना कित्याक देवाचो आधार असल्या कष्टाविघ्ना आकांतांत आमी पळयला आमच्या कुटुंबा जिवितांत जर तर जेसू मोरी जुजेचो आधार आमी बगला हर एका दिसा मोरये माये लागीं आमी मागलें तुज्या ससायकाल ये देवाच्या भाग्यवान माये आमी येता आमच्या गरजांनी आमच्या मागण्याचो बेपारो करिनाका पूण समेस्त विघ्नांतलें सदांच आमकां सांबाळ म्हूण जर तर हर एका दिसा आमी मागलां खंडीत जावन देवाचो हात ताणें कशें पळयलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पळयला आनी ह्या वर्सांत होच देवाचो हात आमचो हात धरून आमकां सांबाळटा आनी आमच्या मुखल्यान व्हरता म्हणल्यार कांयच गरज दुबाव ना कोरोना वायरस हें एक ल्हानशें क्रिमी आज ताचे वरवीं कितें सगळें जालें आमकां बरेंत कळीत आसा आनी मुखल्या दीस चिंतना आमकां चड आतंक आनी आपाय आसा म्हणूनय आमकां बगता पूण आमी भियोवची गरज ना कित्याक आमच्या भावडतांत आमी धंडळ्या त्या देखून आज आमी भियोवचें त्या देखून कुटुंबा जिवितांत देव सदांच आमच्या जिविताचो अवश्य जावन वांटो आसूंक जाय पवित्रपण भाग्यवंतपण मागणें सदांच थंयसर आसूंक जाय तवळ मात ह्या संवसाराच्या सर समस्यांक पंथावनाक आमी फूड करतले आपणाचें काजार आसिंद करे जाय म्हूण कितलींशीं जाणां आमच्या कोर्टीक आयल्या वेळार पयलें सवाल हांवें तांचे लागीं विचारचें तुमी दोगांय सांगता मागतात की कितलीं जाणां म्हणटात ना मागणें ना तर तुज्या जिवितांत कसलें असलें तुवें पंथावान स्विकार करचें आनी तें फूड करचें आज असलें पोकळपण आज आमचे थंय आसा कशें मरी जुसे असलें मागणेच्या जिवितांत देवाची कुशी कितें म्हणलें समजून घेवन कितल्या कश्टांची तरी ती इजिप्ता पलायन गेली आज ह्या संवसारी जिवितांत आमचें पयन तेंच आमी इजिप्तात अशीं येचें म्हणजे त्या बसायल्या गांवांत अशीं आमी वेचें आनी असल्या तिरासनेची मेटां काडीचे थर आनी त्या बसायल्या गांवां पावाचे थर हीच जावन आसा वाट मरी आनी जुजे चलली आमी ह्या संवसारी जिवितांत चलोवंक जाय जर तर आमचे थंय असलें पोकळपण आसा तर आज पळया कुटुंबा जिविताच्या पवित्रपणाचेर व्हड एक कंटक आयलां आज थंयसर देव ना आज मजा गमतां मारतात आज अनिश्कळपण आज लग्ना भायलो संबंध आज लग्ना पुर्विल्लो संबंध आज लग्न नासतना सांगता जिवचें हें सगळें आज आमी पळोवनूच आसा कुटुंबा जिविताचेर आयिल्लें अनवार समाजाचेर तें येता सगळ्या राष्ट्राचेर तें येता तशें म्हणटना सावळ कुठाम जावन आसा समाजाचो मूळ खण आनी कुटुंबा जिवीत तें पवित्र आनी कुटुंबान जल्माल्लीं वाडलीं आमी असल्या पवित्रपणान सदांच जियेता असल्या भावडताचें भरवशाचें बळ आमचे थंय आसा आत्मीक बळ आमचे थंय आसा आज ती गरज आयची हे तुमच्या विशयान लायका विशयांत आमी म्हणचें न्ही आज आमच्या विशयांत याजका विशयांत धार्मीक भाव भयणां विशयांत विस्वा विशयांत आज आमी जायते आमी आयकता आज असली स्कांदल आयकता आनी जायकी आमी धंडलता अशें जाता की म्हूण आज म्हणचें आमी आसा केदाळा मागणेचो स्पिरीट उणो जाता मागणें ना केवल ह्या संवसारी संगतीचेर फात येतना हें सगळें घडटाच त्या देखून जेजू मरी जुसे आज आमकां आधार जायचे कोरोना वायरस असलें जायते वायरस वशे येताले आनी वेताले पूण आमी कशें जियेल्या हें भोव चड आमकां गरजेचें आनी आज मोरी माय आमकां हर एकल्याक आपयता असली भावडताची फातेनेची भरवशाची जिणी आमी जिवच्या कुटुंबांत उपजाल्ले पळया आज आमची स्थिती बरी ना कित्याक आज सामाजीक रितीर आज धार्मीक संगतींनी आज आर्थीक संगतींनी आज मानसीक संगतींनी मनीस आज वळवळटा दुखांनी तो भरला
आज कोणाकडे बॉल आसा आज तो असल्या दुबळ्या धाकट्यांक आज तो कश्टिता हे आमी पळोवन आसा असल्या आज क्रूरपणान आज पळया दिल्लींत आज त्या रैतान जाता शोशण आज आमचो फादर लॉर्ड्स स्वामी कशें त्या जेलान तो आसा पण केदळा आमी तत्वां पासून जियेता तत्वां पासून आमी साक्ष दिता हे सगळे आमकां येता त्या देखून आमी बरे मनीस जायचे मनशापणाच्या मौल्यांनी बदलेले जायचे मरये जेजू बरी जुजे बरी आमी जायचे देवाचे कुशीगतचे मनीस जायचे त्या देखून आज आमी थोडेच तरी आमी कोणाकच भियेचे म्हणली गरज ना कित्याक असले भावर्थाचें बळ असले भितरले आत्मीक धैर्य आज आमचे थंय आसा तशें जाल्यार आज आमी आचरण करचें मरये मायेचें फेस्त तें केवळ आमकां उडास जावन उरचें मात्र न्हय या फुडल्या सगळ्या वर्साच्या हर एका दिसा तीच जेजू मरी जुजे आमचे धराळ आशिर्वादां घालून दी आंतरराष्ट्रीय मट्टार आज शांतीचें वरस म्हूण पसार करतना ही शांती पयलें येवं दी आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी आमच्या भोंवती तशी आमी सगळीं माय मोगाची हातेर जावया आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक थंय जबाबदारी सांबाळून दी आपणाच्या भुरग्यांक असल्या भक्तीक असल्या शिस्तेन ती वाडोवन दी आज असल्या आमची भुरगीं आमचे युवक प्रत्येक तरान ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळार कशें ताणें भावर्थाची घटाय समजून देवाक चड लागीं ये जय ही येता आशा वयतर त्या भुरग्या जेजू बरी सगळीं आमची भुरगीं असल्या भावर्थान असल्या भुरग्या बरवशान असल्या जाणवायेन असल्या सर्गींच्या दिरव्यांनी आज ती लांबतली तशें जाल्यार आज प्रत्येक तरान आमी मागया आनी हो पवित्र येवकरिस्त भेटयतना याजक म्हणटा घेया आनी खाया ही जावन आसा म्हजी कूड घेया आनी पियेया हें जावन आसा म्हजें रगत जेजूच्या त्या कालसेंतले पियेल्ली आमी शोषीत जाल्ली आमी असल्या आत्मीक गटायन आयच्या संवसाराक आमी या आनी मरे मायेच्या मांताकाल आमचे जिणेती संतोष बरी जावं दी देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेली जावं दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया आमच्या भावार्थाची उसारणी करया एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वेचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळात बापातावन सल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवतावन चलो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडणे पासत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मयेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पेलो ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटे शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वरानी जीव दाता तो बापा आनी पुता तो निश्फला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो हळवद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक धर्मदूतावरी स्थापले देवसभे सत म्हणटा पातकांच्या पक्षाना खातीर हे पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन मोगाळ भाव भयणीनो सर्वेस्पर देवान हे नवें वर्स पळोवचें भाग आमकां फोव केला बरे मायेची देख घेवन आमी सदांच प्रामाणीकपणान जियेता वयतर देवाची आशिर्वादां आमचेर आसतली ही आशिर्वादां मागून आतां आमची मागणी आमी उसारया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मुरये परी बरवशान भरून तांचे तबेन आसच्या प्रजेक क्रिस्ती बरवशांत रुपीत करूंक जाय आसची जाणवाय तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी राष्ट्रांत शांती निर्माण करच्या वावराक सडीत गमन दिवन कळमीत नासतना वावरूंक तांचे थंय उदार मन रस म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक नवें वर्स देवाच्या मजतीन आमी प्रारंभ केल्लें आसता देव आमचेर ताची दया दाखोवंक आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर फिरगजीचेर समाजीचेर ताची कुरपे बेसांवां वतून
आनी सर वायटा विघ्नांतले आमकां राखोन म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढे वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तांचे कश्ट सोंसणिकायेन सोसूंक जाय असो आदार आनी तांची सेवा करतल्यांक बळ भलायकी फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. जागतिका शांतीच्या आयच्या दिसा सर राष्ट्र आनी जनांगा मदें द्वेष उणो जावन आनी माया मोगाचें वातावरण रुपीत जावन सर्वांची काळजान तुजे कृपेन भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी मरिये माये परी जेजू क्रिस्ताक आमचे जिणयेचें केंद्र करून जिणये पायनान ताच्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक जाय असची कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा गूण बावरतान आमी उसारली ही आमची मागणी आयक. मोरये मायाची देख आमी घेवन सदांच शगुणाची जिणी आमी जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू सशी आमकां ती वरो म्हूण मागोन ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावन दी म्हूण तुमी मागा. हे तुमच्या पंथे बलिदान आपल्या मनाकने महिमेत आमच्या नक्या पैरी सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय, तुमचो तें शेवट आपावयताय. भाग्यवंत देवा मतेची दबाजी परोन आमी संतोशान संभ्रमतना तिच्या विनवणें तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो शेवट आपावय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोतबेदरा आनी ससनाच्या देवा सवकाळी आनी सवंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो देवाची माय जाल्ल्या नितांक वारिमयेक आम नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. सासणी प्रकाश तिणे संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबा संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांच्या वाकणेक आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गाता. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासत, धर्मदूतांनी प्रगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्लेल्या आमा सोमेसांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आमा सोमेसां लाभच्या ते आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच संवकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. संवसाराच्या सोडवणदाराक आपल्या ओंकारपण सांबाळून जल्म दिलो तो भोव पवित्र दीस आमी संभ्रमता.
आनी ते मोरयेक त्यास्त जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकार मायेक भक्तीन वंदित हांव. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक, तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुवांव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी थाद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कार्नेल, सिप्रियान, लोरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावल, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी सुमेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदित हांव. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचे प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दीन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दीन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करार. भावार्थसो गोड परगटुया. जीवन बापा, आमी तुजे मन्यारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, बावताच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच बरी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवेदारा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रग सेवतल्या आम समेस्ता तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्वरा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर. बावडताची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड आनी शांती मेळोवंक आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकूळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव, स्टेफन, मातियास, बार्नबास, इनास, अलेक्झांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेट, आगता, लुसिया, ॲग्नेस, सिसिलियन, अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रथसक्षांच्या आनी सुमेस भक्तांच्या जम्यान आमकां एकठांय कर.
ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं बऱ्यो वस्तू वासूर वचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें भक्तीपणी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतीन सर पातकांतली सुटय आनी विघ्नां आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिव्या. संसाराचे आकारतेने आमची काकूळ देवाचे शेडिये. संसाराचे आकारतेने आमची काकूळ देवाचे शेडिये. संसाराचे आकारतेने आमकां शांती दी. होचो जावन आसा जेजू आमचो सडवणद्वार, आंकवार माया मरिफात आमकां लाभुल्लो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता, शेळीच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. एक आशा एकोड्या पाप्याची, एक आशा जेजू तुका सेवचे. तर ये जेजू काळजांत म्हज्या वाट राखता तुजी. वेगी ये जेजू उड्या रुपार मुक्तामय आत्म्याची. एक आशा किरकोळ्या पाप्याची, एक आशा जेजू तुका सेवचे. तर ये जेजू काळजांत म्हज्या वाट राखता तुजी. वेगी ये जेजू उड्या रुपार
आत्म्याची उडो तुवें मोठो शिसा वाटून दिलो मासारतान बदलून परम संस्कार जोडलो कलवार डोंगरार उर्सार मोरून जीव समर्पिलो कलवार डोंगरार उर्सार मोरून जीव समर्पिलो निकसयिकाशा किरकोळ्या पाप्याची एकसयिकाशा जेजू तुका सेवची तरी जेजू काळजांत म्हज्या वाट राखता तुजी वेगी जेजू उड्यार भोगता मय आत्म्याची हसायलो सोड मोंदार जेजू बडवून आधार उगडला काळजादार दयेन येकर विडा अंतरांतले जिणेत म्हजे पांगय करो उस्वार अंतरांतले जिणेत म्हजे पांगय करो उस्वार एकसयिकाशा किरकोळ्या पाप्याची एकसयिकाशा जेजू तुका सेवची तरी जेजू काळजांत म्हज्या वाट राखता तुजी वेगी जेजू उड्यार भोगता मय आत्म्याची नाथपुत्रा सुम्या गायता भोगना येल्या तुझ्या काळीस मुझे पावन सलाम आत्मो मुसो तुझ्या पोवे जेवणा दादो सलाम राया अर्गा अर्गा नाथपुत्रा सुम्या गायता भोगना सारतार तुझ्या लागल्या आत्मीक घटाय हर एक मेठांक मुझ्या सांगात तुवें दिलाय कशा अनवरांनी वेगीन तुझ्या सांबाळला राणी कृपेन म्हाका बोला नाथपुत्रा सुम्या गायता भोगना
तुझ्या काळीजोचे पावन झाला आत्मो मुसो तुझ्या पोवी जेवणा दादो सदा गया अर्गा अर्गा ना पुत्रा सोम्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवान सदा अंकवार मायक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासरता आणि या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणासून तोसान आमी वांटो घेतला आसता हे जेवण आमकां सासणी जिविता उपकार अशें कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या देवस्तुते कार्याक आदार दिला तुमकां सुमेज सांग हांव देव बरें करूं म्हणटा. इगर्च्या भायर खदेलांक घालूंक आनी सगळी तयारी करूंक मांडावळ केल्या श्रीमान सुजीत नरोन्ना, उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मेविस रोड्रिगस आनी सर्व CL आनी YCS स्वयंसेवकांक सांद्यांक हांव आनी तांकां सांगात दिला सुमेज सांग देव बरें करूं. अल्तारीक फुलां दान दिलां. नॉटकाद्री दुसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. फुलां हाडूंक आनी वाजा मांडूंक सेवा दिल्या श्रीमती मेविस रोड्रिगस आनी बेतोनी धर्म भयणीक देव बरें करूं. तुमचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. सुमधुर गायना मारिफा देवसुतेन भक्तीपणी वांटो घेवंक आदार दिल्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक धर्म भयणींक कॉयर मास्टर ऑजवल्ड डिसूजा आनी तांकां सुमेज सांग देव बरें करूं. वर्साच्या अखेरीचें अर्गां बलिदान सोलोवन व्हेल्ल्या भोव अर्था बरीत तें खर्ण आमकां देवाक अर्गां दिवंक आनी ताचें बेसांव मागूंक आदार दिल्या सहायक वेगार फादर अश्विन क्रास्ता आनी सहकार दिल्या तशें मिसाच्या लितुर्जीन मुखेलपण घेतिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सदांय कोवीड सेफ्टी संद्यांक तशेंच स्वयंसेवकांक तशेंच हर एका जमातीक आनी वावराक आमकां ब्रेकफास्ट आनी जेवणाची तयारी केल्ल्या फिरगजेची कार्यदर्शी मेविस रोड्रिगस आनी सांगाता वावुरल्या फ्लाविला पिंटो, सुशिला डिसोजा, सुवासिनी डेसा, शार्लेट फेर्नांडीस, आशा आनी तांच्या सांगाता सहकार दिल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सुमयाचीं उतरां हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. ह्या उतरांनीच तुमकां परत देव बरें करूं ताचें आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. आमच्या फिरगजेच्या पात्रोनाचें फेस्त जानेराच्या 20 आनी 4 तारखेर आयतारा आमी आचरशिता. त्या दिसा मिसां सकाळीं 6:30 वरार कोंकणी आनी फेस्ताचें संभ्रमीक मीस 9:30 वरार कोंकणीन. फेस्ताक तयार जावन 9 जानेराच्या 15 तारखेर संजेर 5 वरांच्या मिसांचेर आरंभ जातात. सदां 9 दीस 9 आसतलें संजेच्या मिसाचेर. 9 दिसांनी प्रत्येक विशय आनी फिरगज कुटुंबाक संबंद जाल्ल्या इराद्यां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी मागतले. जानेराच्या 5 तारखेर क्रिस्मसचें मीस संजेर 4:30 वरार मंगळूरचो गवळी बाब अदीक मानादीक पीटर पौल सडान मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसा वेळार भुरग्यांक क्रिस्म दितले. बाळक जेजूचें पुनशेत सांजेचे मॉनेस्ट्री कार्मेल गुडो वार्षिक परब जानेराची 14, 15 आनी 16 चलतली. विवर नोटीस बोर्डार आसा. ह्या वर्सा दिसीचो युक्रिस्तीक पुरशांव आसचो ना. ह्या वर्सा गरबेज मेहता जानेराच्या 20 तारखेर फिरगजेचें फेस्त जाल्या उपरांत आरंभ जातात. फिरगजेच्या याजकांची नांवां आनी तांणी बेजमेंतां करूंक आसच्या वाड्यांची नांवां नोटीस बोर्डार घाल्यांत. त्या वाड्याच्या गुरकारांनी संबंद जाल्ल्या याजकांक मेळोवन तारीख आनी दीस जाता तितले बेगीन निगदीत करी जाय.
CALN मानून हाडला क्रिब कॉम्पिटिशन क्रिसमस स्टार आनी क्रिसमस ट्री कॉम्पिटिशनांत विजेते जाल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. क्रिब कॉम्पिटिशन आर्थर डिसोजा, ऑल्विन डिसोजा, मेल्डन मास्करेनस आनी जॉन्सन सेल्डाना. आर्थर डिसोजा कांकनाडी पयलो वाडो, ऑल्विन डिसोजा दुसरें कॅल्वरी वाडो आनी मेल्डन मास्करेनस लोवर बिंदूर पयलो वाडो, तिसरें जॉन्सन सेल्डाना कॅल्वरी वाडो. कॉन्सोलेशन ह्या समाधानाची इनामां लिलियन फेर्नांडीस अपर बिंदूर चवथो वाडो, गॉडविन डिसोजा काई बटल तिसरो वाडो. क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन रॅन्सी मस्करेनस कॅल्वरी वाडो, मेल्डन मस्करेनस लोवर बिंदूर पयलो वाडो, अनोरा चाको काई बटल पयलो वाडो. क्रिसमस ट्री कॉम्पिटिशन लिलियन फेर्नांडीस अपर बिंदूर चवथो वाडो, ग्लेनिशा डिसोजा काई बटल तिसरो, लॅन्सी कार्लो कद्री पयलो आनी फिलोमिना डिसोजा कंकनाडी पयलो. मोगचनो ह्या आमी सर्व हांगा हजर आसचे याजक तुमचे संगत आमी आसा. आज तुमकां एक संतोश भरीत समाधानाचे आनी भलायके भरीत नवें वरास आमी मागता. मोरी देवाची माता आमची सर्गींची आवय आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तुमकां थोड्यांक जायतो दुबाव आशिल्लो, आज 144 सेक्शन आसा म्हूण सांगून ह्या विशयान आमी समजोनी काडिल्ली. ते पब्लीक जाग्यांक सेमीत, प्रायवेट जाग्यांक न्हय. देखून हांगातून वेता आसतना मार्गार मात गलाटो करिनाकात. तुमकां घरा वचोंक कांय अडखळ ना, त्या देखून तुमी भिवूंचे नाका. परत तुमकां सुमेस्तान एक संतोश भरीत नवें वरस मागता. तिदोडो आशीर्वाद मागया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. भगवंतांक वारमायेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची चडवण केली, तो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आज वारमायेच्या फेस्त दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या वारमायेच्या माजतीन ससनाच्या संतोषात तुमी सगळीं पावो. तोच देव तुमची कामां सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो, तुमच्या मागण्या सदां कान दिव आनी ससनाच्या जिविता तुमकां पावो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. देवान आमकां दिल्या एक वर, तिचे बरी संवसार जेजू तिमगवा. उत्तीम रचना देवाची कुणा पोवी सभेची, नितळ निर्मळ करपी वस्त्रे. परजी दया मागतली, कृपा काकूट वाटतली, मेळची ना शरोदीन दुसरी. मोरी माहिती आत्मीक दोंगर सोडूंक शिकयता, एकानी जा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिये कुसा वेग मारूंक आदर लाभयता, दुस्माना थम राखण दिवून सर्गाक पावयता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. San Sebastião, आमकां विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कुर्बेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.